रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षात अंतर्गत आशिल्ले कोफुसांवाचेर आतां परतून चर्चा सुरू जाल्या। पक्षाचो अध्यक्ष मनोज परब आनी आमदार विरेश बोरकर हांणी एकामेकांक फेसबुकाचेर अनफॉलो केल्ल्याची गजाल मुखार आयल्या। हाका लागून कार्यकर्त्यां मदीं गोंधळ निर्माण जाला। आता सोशल मिडियाच्या बळग्यार तयार जाल्ले पक्षात नेमके कितें चल्लां हाचेर प्रश्न उपरासल्यात। आक्षेचो पंच वांगडी जुलियस आल्मेदा हांणी मनोज परबाचेर केल्ले टिप्पणी वेल्यान वादाची सुरवात जाली। जुलियस आल्मेदान मनोज परबाच्या स्वभावाचेर आनी पक्षांत आशिल्ल्या ताच्या पदाचेर मनोज परबाच्या एका खासा मनशा कडेन प्रश्न उपराशिल्ले। ते उपरांत पक्षान जुलियसाक काडून उडयलो। मात 2 दिसां पयलीं आमदार विरेश बोरकारान जुलियस आल्मेदा वेल्यान पक्षात अंतर्गत जाल्लो वाद मिटयतलो म्हणून सांगिल्लें। पूण पार्टेचो खजिनदार अजय खोलकार सांगता जुलियस आल्मेदा हे रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचो वांगडीच न्ही, ते खातीर ताका पक्षात परत हाडपाचो प्रश्नूच येना। आता विरेशाचे आणि अजयाचे 2 दिकेन उतरां आयकून पक्षात फूट पडिल्ल्याचें दिसून येता। पळयात नेमकें कितें घडलें तें। फाटले कांय दीस जाले रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षात फूट पडिल्ल्याच्यो आर्त्यो परत्यो चर्चा सुरू आसात। आक्षेचो पंच वांगडी जुलियस आल्मेदा हांणी मनोज परबाचेर केल्ल्या टिप्पणी वयल्यान वादाची सुरवात जाल्ली। जुलियस आल्मेदान मनोज परबाच्या स्वभावाचेर आनी पक्षात आशिल्ल्या ताच्या पदाचेर मनोज परबाच्या एका खास मनशा कडेन प्रस्न उपराशिल्ले। आरजीपीच्या पदाधिकाऱ्यांनी बसका घेवन जुलियस आल्मेदाचेर फोग काडिल्लो। ताचे उपरांत आरजीपी पक्षान जुलियस आल्मेदा आपल्या पक्षाचो वांगडी न्हू म्हूण घोशीत करीत ताका पक्षांतल्यान काडून उडयल्लो। मात आमदार विरेश बोरकारान आपूण जुलियस आल्मेदा बरोबर सतत आसतलो अशें घोशीत केलें। उपरांत 2 दिसां पयलीं विरेशान जुलियस आल्मेदा वयल्यान पक्षात अंतर्गत जाल्लो वाद मिटयतले म्हूण सांगिल्लें। पूण पार्टेचो खजिनदार अजय खोलकर सांगता जुलियस आल्मेदा हे रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचे वांगडी न्हू, ते खातीर ताका पक्षात परत हाडपाचो प्रश्नूच येना। पळय तो आमचो इंटरनल मॅटर आसा। आतां सद्याक तेजेर डिस्कशन चालू आसा। अजून तरी हांव तुमकां तेजेर आतां व्हडलें कांय सांगपाक शकना, पण तो इंटरनल मॅटर सो तेजेर हांव व्हडलें तुमकां सांगना। पळय तो डिसिजन कसो कितें जाला तेजेर आमी तुमकां लेटर ऑन स्टेजीर ब्रीफ करतले, पण आतां सद्याक तरी हांव तेजेर कांय तुमकां स्टेटमेंट तो बरो एक जॉईंट मेंबर सुद्दां बरो तो लिडर सुद्दां काडून म्हणजे काय तरी वीक परत कशें जालें पळय कशें आसा हें सगळें सारकें आसा, पण हांव तेजेर आतां तुमकां सद्याक स्टेटमेंट दिवंक सोदना। आनी ते स्टेटमेंट समज एकाचे 2 स्टेटमेंट जाता मागीर भलत्याच कितेंचेर पावता, सो ताका लागून हांव तुमकांय मागता की आमचे भितर कितें आसा आमी ते बरे भशेन कितें आसा तें करता। पळय कशें आसा हेजेर थोड्यान जेन्ना हांव आमच्या जो पंच मेंबर तेजे कडेन हांव उलयल्लो आसा, सो कितें आसा हांव तेजेर बरे भशेन कितें आसा तें ट्राय करता सॉर्ट आउट करपाचें कितें आसा तें, सो आमी प्रयत्न करतले। जे आमी 11 तारीख पब्लीक नोटीस काडला ती एक्चुअली जेंकां जे आतां भायर सगळे उलयता तांकां जर वाचपाक कळटाली जाल्यार इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। तेजेर आमी क्लियर बरयल्लें की जुलियस जो कोण आसा तो आमचो मेंबर ना म्हणून। तो केन्ना आमचो मेंबरूच नासलो, रेजिस्टर्ड मेंबर नासलो। आनी जेन्ना तो कितें वायट करता जे आमी ते एसर बरयल्ले आसा लेटराचेर पब्लीक नोटिसाचेर आनी ते पार्टेक अफेक्ट जाता, तेन्ना आमी एक पब्लीक नोटीस काडटा आनी सांगता की तो मेंबर जो तो आसा तो मनीस जो आसा तो पार्टीसान तेजो कांय संबंद ना म्हणून। कित्याक जेन्ना तो डेरिगेटरी कमेंट्स पार्टीचेर घालता, पार्टीच्या नांवान घालता, मागीर कम्युनल पोस्ट घालता आनी मागीर प्रेसिडेंट नाजाल्यार जे लिडर्स आसा CEC आसा सगल्यांक डिसओबे करता, इन्सल्ट करता, MLA चे डायरेक्शन्स फॉलो करना, हे सगळे कंडिशन्स आमी बरयल्ले आहा विथ प्रूफ। आमचे कडेन ते सगळे आसा ते लेटर आमी बरयल्ले आसा। ताका आमी रिमूव करपाचो, टर्मिनेट करपाचो, एक्स करपाचो प्रश्नूच येना। मजगती पक्ष अंतर्गत आशिल्ले वाद आता परतून एकदा उक्ताडार आयल्यात। रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचे अध्यक्ष मनोज परब आणि आमदार विरेश बोरकार हांणी एकमेकांक फेसबुकाचेर अनफॉलो केल्ल्याची गजाल मुखार आयल्या। हाका लागून कार्यकर्त्यां मदीं गोंधळ निर्माण जाला। सोशल मिडियाच्या बळग्याचेर तयार जाल्ल्या पक्षात नेमके कितें चल्लां तें कळपाक आता मार्ग ना। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV।